नमस्कार, आवाज गोयचे ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरात नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। चर्ची सामकार कोर उडोवपी व्हॅन घेतल्या ताब्यात। कळंगूट पंचायतीची धडक कारवाय। दिल्ली दरबार हॉटेलाच्या धन्याक आनी व्हॅनीच्या ड्रायव्हराक केली अटक। मांद्रेच्या उदकाचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटावो, आमदार जीत आरोलकरान दिले आश्वासन। भाजयेची येरादारी करपी ट्रकाचो टायर फुटिल्ल्यान दिवचले येरादारी पडिल्ली आडखूण। सुमार वरभर गाडयांचो लागिल्ल्यो लायनी। राज्यपाल श्रीधरन पिल्ल्यान संपूर्ण गोंय यात्रेचो भाग म्हूण मुरगांवची केली भोंवडी। लोकसेवे खातीर दावात तत्पर पंचायत वांगड्यांक केले आवाहन। मुरगांवां मामलेदार नाशिल्ल्यान लोकांची कामां पडल्यात आडकून। बेगींतल्या बेगीन करात नेमणूक, थळाव्या लोकांचे मुख्य सचिवाक पत्र। आनी लोटलेचे इंगर्जेन व्हडा उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त। शेकड्यांनी लोकांनी घेतिल्लो वांटो। आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ह्यो खबरो आतां विस्तारान। कळंगूट इंगर्जे मुखार बेकायदेशीर पद्दतीन शेतान कोयर आनी चिकल उडोवपा आड कळंगूट पंचायतीन एका रेस्टॉरंटाच्या वाहन चालकाचेर कारवाय केली। सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी ड्रायव्हरा आड पुलिसांची कागाळ दाखल केली। तशेंच गाडयेच्या चालकाक सेक्शन 8 गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल कायद्या खाला अटक केल्या। Yesterday about 10 p.m. Some of my villagers phoned me up and told me that one vehicle is dumping garbage right in front of the church and mud. So thereafter immediately I phoned up to Kalangut police station, and the Kalangut police station PI, he himself came personally and stopped him from dumping the garbage over there under section 8 of Goa Non-Biodegradable Control Act. So based on that, he was arrested, the driver and the hotel owner. It is called Delhi Darbar. Okay. He was arrested, and the vehicle is inside, and the person is also inside. So I request all the villagers not to dump any garbage or mud or anything in front of the church or in the fields, overall in the fields or near the temple, churches, because it gives a bad name for us. Now we have to revamp Kalangut and see that Kalangut is clean. So this is the first step where the panchayat has taken. And if such things are happening, then I will be forced to take them straight to the court of law, that is to the civil court or the criminal courts. हरमला वाठारात उदकाच्या नव्या टाकयेच्या कामाचे शुभारंभ आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जाले। पुराय प्रकल्प 24 लाखांचो आसा आनी बेगीनूच ह्या प्रकल्पाक सुरवात जातली अशें ह्या वेळार जीत आरोलकरान सांगले। ह्या 2 वर्सां भितर मोरजे वाठाराचो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें आश्वासन जीत आरोलकरान ह्या वेळार दिलां। आयज आमी हांगासर न्यू आमची टँक वॉटर टँक हांगासर आमी फावंडेशन स्टोन घातलेले आहा। हालींच 8 दीस पयलीं आमी PWD मिनिस्टरा कडेन सगळे इंजिनियर्स आसलेले सगळे कडेन आमी मिटिंगूय घेतली। वेरियस इश्यूज आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे वॉटर सप्लायचेर आमी डिस्कशनूय केलें, विलेज वायज केल्या। तशेंच आमी हरमला ह्या गांवांत ऑलरेडी आमचे 2.5 लाख लिटराची टँक आसलीत। आतां एडिशनल ही 1.5 लाख लिटराची आमी टँक हे केल्ली आहा। सो आणि एडिशनल प्रोविजन हरमला खातीर 8 लाख लिटराची ऑलरेडी अप्रूव केल्ली आहा। ती आमी न्यू प्लांट जेन्ना 30 mld आमचो तुयेन जातलो तेन्ना न्यू प्लांट जातलो तेन्ना 8 लाख लिटराची टँकूय हांगा येतली। सो हे जाता तितके बेगीन ह्या 1.5 ते 2 वर्सां भितर मेजर इश्यू जो एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचो उदकाचो आहा तो सॉल्व जातलो। आतां 1.5 लाख लिटराची ही टँक येयल्या कारणान मातशें तरी
आमचे स्थानिक हरमल गांवचे स्थानिक आहा तांकां मातशें रिलॅक्सेशन मेळटलें, ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टरानूय प्रॉमीस केला बेगिनात बेगीन ही कंप्लीट करून दितलो म्हणून. सो वेरियस इश्यूज जेन्ना आमी डिस्कस केल्ले PWD मिनिस्टरा कडेन तेन्ना 30 MLDचे प्लांट फायनान्शियल एप्रुवल आहा ती तेणी बेगिना करून घेता म्हटला. सो तो जर 30 MLD प्लांट 2 ते 2.5 वर्सां भितर हे कंप्लीट जाय जाल्यार एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उदकाचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जातलो. वेरेज WRD मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतल्या, कित्याक आमकां जर जेन्ना 30 MLD प्लांट जो आमकां तुया गांवान जो एप्रूव जाल्लो आहा थंयसर जर उदीक जाय जाल्यार रॉ वॉटर जाय पडटा. सो WRD आनी PWD मेळोन हे जॉयंट वेंचर करचे पडटले. भाजयेची येरादारी करपी लगेज ट्रक रस्त्यार मदींच पंक्चर जावन ट्रकाचो टायर फुटलो. बिरेस्तारा सकाळी दिवचले सुमार वरभर ट्रॅफिक जॅम जाले. हाका लागून प्रवाशांचे हाल जाले. कामगार आनी विद्यार्थी बरोच वेळ आडखून पडले. उपरांत पुलिसांनी येरादारी सुरळीत केली. दिवचलच्या पुला लागीं हो टायर पंक्चर जाल्ल्याचें दिसून आयलें. आज सकाळी 7:30 एक भाजयेचो ट्रक पंक्चर जाल्लो आसा आनी मदींच पंक्चर जाल्लो आसा. एक सायड ब्लॉक जाल्ले, दोनूय सायडीचे रोड ब्लॉक जाल्ले आसा दिवचले पुला कडेन. ताका ते आमचे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस आनी तेंच्यांनी येवन हेल्प केला आनी ते रोड क्लियर करता. ब्लॉक जाल्ले कारणाक आज इस्कॉलाचे भुरगे कामाक वचपी लोकांक सगळ्यांक लेट जाल्लो आसा आनी हे पुलिसान एक बरें काम केल्लें आसा. ते टायमीक पावले आनी मातशें क्लियर केल्लें आसा. तरी पणजे आसा ब्लॉक आसा, लायन बरी लांब सारकी आसा आनी म्हाका दिसता थोडे वेळान सगळें क्लियर जातलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी संपूर्ण गोंय यात्रा कार्यक्रमाचो एक भाग म्हूण बिरेस्तारा मोरगांवची भोवडी केली. राज्यपालान आपल्या भेटीन गोंयच्या समृद्ध संस्कृतायेची तोखणाय करतना गोंयचे लोक बऱ्या मनाकाळजाचे आशिल्ल्याचें म्हणलां. जेन्ना आपूण गोंयची देवळां आनी चर्चींनी भेट दिता तेन्ना आपल्याक विविधतायेन एकता आनी परंपरेचें दर्शन घडटा. गोंयांत वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकवटान आनी भावपणान रावतना आपूण पळयला अशें राज्यपालान ह्या वेळार म्हणलें. And Sampurna Goa Yatra started at that time on such a background. Then it is continued and we have completed more than 60% of the villages, panchayats already we visited. I may say that Mr. Sridharan Pillai exactly fits in the group. A very knowledgeable person, an eminent lawyer, an eminent writer as well. Several publications to his credit. I am sure what he hears from you when you interact, what he sees around him, what he has seen in Bogmalu, what he has seen or will see now in Chikalim, it will be there in his memoirs, it will be there in his writings. So we have to make the best use of it. मुरगांव तालुको गोंयच्यान सगळ्यांत व्हड लोकसंख्या आशिल्ल्या कारणान रहिवाशी दाखलो आनी हेर वेगवेगळ्या कामां खातीर जायते लोक मामलेदार कार्यालयाक भेट दितात. मामलेदाराची नेमणूक जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. पयलींच्या मामलेदारांची बदली जावन 2 म्हयने जायत आयले तरी आजून नव्यान मामलेदाराची नेमणूक जावंक ना. तालुक्या खातीर मामलेदाराची बेगोबेग नेमणूक करची अशी मागणी गोंय स्वयंसेवा संस्थेचे संयोजक परशुराम सोनुर्लेकर हांणी केल्या. आता एक 2-3 म्हयने जाले आनी आमी पळयता की जे मामलेदार कचेरी आहा थिंगासर मेन मामलेदार आनी जॉयंट 2 मामलेदार आहात ते आजून सरकारान तेंचो अपॉयंटमेंट केल्लो ना. आतां हेंचो ट्रान्सफर जावन मोर देन 2 म्हयने जाले. सो मुरगांव तालुका जर आमी पळयत जाल्यार हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड तालुका प्लस रेवेन्यू जनरेशन किंवा मुणकार जे म्युटेशन जे केसीस आहात ते म्हाका दिसता
गोंयांत सगळ्यांत चड आसतात. सो हांगासर जेन्ना मेन मामलेदार एबसंट आसता तेन्ना खंय तरी ते जॉयंट मामलेदार 1 आनी जॉयंट मामलेदार 3 हेंच्यार खंय तरी तो वर्कलोड पडटा. सो आमी काल चीफ सेक्रेटरीक आनी अंडर सेक्रेटरीक एक लेटर केल्ला की जाता तितले बेगीन मुरगांव मामलेदाराची नियुक्ती बेगीन करपाची. बिरेस्तारा दिसा सेवियर ऑफ द वर्ल्ड इंगर्ज लोटले हांगा सेंट बातोलोम्याचे इंगर्जेन कणसाचे फेस्त मनयले. मनीस खंयच्याच धर्माचो आसूं मात ताची नाळ सैमा कडेन जोडिल्ली आसा. भारत हो कृशी प्रधान देश आशिल्ल्यान लोकांनी आपआपल्या वाठारान आपआपल्या पद्दतीन शेतांतल्या ह्या कामाक म्हत्व दिला. तशीच एक देख आमकां गोंयांत लेगीत पळोवपाक मेळटा. गोंयान क्रिस्तांव भाव कणसांचे फेस्त मनयतना दिसतात. लोटली हांगा सेंट बातोलोमियाच्या इगर्जेचो पाद्री फादर लिगोर्नो डी कॉस्ता आनी हेर पाद्रींनी शेताच्या बांदार रावन मीस सांगलें आनी कणसां फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. आतां आमी आजमेर ह्या जमनीचेर शिवरायतले, कणसांचेर शिवरायतले आनी मागीर शेवटाचें मागणें करतले. सर वस्तूच्या रचनारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून हाचो आदार घेवन धान्या फळ्याच्या सुपाक पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे ओतरेक तुवें सुपळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाकाणू आनी अशें ह्या काळाची देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सगळीं देवाक अर्गां घेवन क्लॅप मारुया. अर्गां तुका सोया, अर्गां तुका सोया, अर्गां तुका आमी गोंयांतली खंयचीच शाळा बंद करिनात. 1 वा 2 किलोमिटराच्या अंतरार आशिल्ल्यो शाळा विलीन करपाचो आमचो विचार आसा. ह्या विशयाचेर पालक शिक्षकां कडेन उलोवप चालू आसा. विद्यार्थ्यां खातीर रेमेडियल क्लासी सुरवात केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. तशेंच मध्यान आहार सुरू करपाचेर विचार चल्ला अशें ताचें म्हणणें. 9वी-10वीचे भुरगे हे दोन गजाली विचारला. एक इज आमी परत म्हटलं आमी खंयचीच शाळा बंद करिना. इट इज मर्जिंग ऑफ स्कूल हो विशय आशिल्लो. त्या खातीर सांगला आमी पेरंट्सांक आनी टिचर्सांक विश्वासान घेवन करपाचें आसा. आमकां शाळा बंद करपाची ना. परत सांगता शाळा खंयचीच बंद ना. मर्जिंग ऑफ स्कूल म्हटलं आमी. 2 शाळा खंयच्या 1 किलोमिटराचेर जर 2 शाळा आसात त्या पेरंट्सांक टिचर्सांक विश्वासान घेतले. तांकां ताजो कितलो फायदो आहा हो तांकां पयलीं दाखोवन दितले. ताज्या उपरांत तो विशय करतलो. तुवें दुसरो आमी रेमेडियल क्लासीस सुरवात केल्यो. खरें म्हटल्यार तुमी पयल्यान पयलीं आमचें अभिनंदन करूंक जाय आसलें. कितल्या वर्सां उपरांत रेमेडियल क्लासीस सुरू जाल्यो. नो डावट म्हाका हेंय बरें दिसलें की रेमेडियल क्लासीस सुरू जाले म्हणून मध्यान आहार सुरू करपाक जाय हें म्हटलें म्हणून. निदान रेमेडियल क्लासीस सुरू जाले हें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें. म्हणजे पेरंट्सांक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पेरंट्सांची आनी आमचीय बी
आमी मान्य करता. त्या खातीर आतां आमकां मध्यान आहार जो आहा पळय न्ही ताजेरूय डिपार्टमेंटान आतां विचार सुरू केला. ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे कदाचित सप्टेंबर 1 म्हयनो आमकां वयतलो. ऑक्टोबर पर्यंत रेमेडियल क्लासीसच्या भुरग्यांच्या मध्यान आहाराचो विचार जो आसा पळय न्ही तो आमी करता. रेमेडियल क्लासीस सुरू जाल्यो. ऑलरेडी टीचर 4:30 पर्यंत स्कुलान उरले. हांव टीचर उरलेल्याचें म्हणना, बट रेमेडियल क्लासीस ज्या भुरग्यां खातीर गरज असली पळय न्हू त्या भुरग्यांक त्यो रेमेडियल क्लासीस सुरवात जाल्ल्यो आसा. नव्या जुवारी पुलाचो एक पुराय स्पन वेर्णा ते बांबोळे मेरेन नोव्हेंबरान येरादारीक उक्तो जावं येता अशी म्हायती जुवारी पुलाचे सहप्रकल्प वेवस्थापक देवगौडा पाटील हांणी दिली. जुवारी पुलाचे 90% काम पुराय जाला आनी उरिल्ले 10% काम म्हळ्यार पुलाचो निमणो टप्पो ह्या म्हयन्या मेरेन तयार जातलो. उरिल्ल्या बारीक सारीक कामांक 2 म्हयने लागतले. देखून पूल नोव्हेंबर मेरेन येरादारीक उक्तो जातलो अशें ताणें सांगलां. केबल स्टे मेन पार्ट का, जो कि अभी हम सेकंड लास्ट सेगमेंट आज लिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन हो रहा है. एंड सेकंड जो क्लोजर सेगमेंट है जो कि हम इस मंथ एंड ऑफ 30 को हमारा प्लान है कि हम क्लोजर सेगमेंट उठा लें, तो उससे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो माइनर वर्क्स है, क्रैश बैरियर एंड रेलिंग्स और बाकी जो BC वर्क है, अदर पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है, ये इसके लिए हमको और मोर 2 मंथ और लगेंगे. तो समवेयर बाय नवंबर. सो टिल नवंबर इट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक. ये नवंबर तक पूरा ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा बांबोलिम से वेरना तक. यस, ये बांबोलिम से लेके वेरना तक टोटल 14 किलोमीटर का स्टेज. ऑलरेडी हमने पैकेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है. एलिवेटेड स्ट्रक्चर पैकेज 3 भी कंप्लीट है. ओनली दिस पोर्शन अगर जॉइंट हो जाएगा केबल्स एक पार्ट का, सो 14 किलोमीटर ओपन. गोंय सरकारान नागरी सेवेंतल्या 3 कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यांचो आदेश जारी केला. प्रवीण परब हांची बदली 70च्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयान केल्या, जाल्यार सागर वडे हांची बदली वेवसायीक कर आयुक्त खात्यान केला. प्रतिदास गांवकर हांची बदली नगर नियोजन खात्याचो उपसंचालक म्हूण केल्या असो आदेश गोंय सरकारान जारी केला. साहित्य अकादमीचे बाल आणि युवा साहित्य पुरस्कार बुधवारा दिसा जाहीर जाले. ज्येष्ठ लेखिका निर्माती दिग्दर्शक ज्योती कुंकळकार हांच्या मयुरी ह्या कोंकणी कादंबरीक साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. ज्योती कुंकळकार हाच्या पयलीं पाशाणकळी, ख्यास्त अशा 2 कादंबऱ्यां सयत वट्ट 33 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या. सूत्रसंचालन, दिग्दर्शन, अभिनय, निर्मिती ह्या मळाचेरूय ताणें नांव जोडलां. तांकां गोंय सरकाराचो यशोदामिनी तशेंच फिल्म निर्मिती पुरस्कार लेगीत फावो जाला. साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार ताळो म्हळ्यार आवाज ह्या फादर मायरन जेसन बरेटो हांच्या निबंधाच्या पुस्तकाक फावो जाला. धर्मगुरू म्हूण काम करतना ताणें पुस्तकां बरयल्यांत. तांकां गोंय सरकाराचो युवा सृजन पुरस्कार तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार आनी दालगाद युवा पुरस्कार 2018 वर्साचो फावो जाला. परजळीत पावला, भरवशांचे किरण अशी 8 पुस्तकां ताणें बरयल्यात. ताणें साबार गांवांनी धर्मगुरू म्हूण काम केलां. मराठींतलो बाल साहित्य पुरस्कार लेखिका डॉ. संगीता बर्वे हांच्या पियूची वही कादंबरीक मेळ्ळा. अंदू 14 नोव्हेंबराक बाल दिनांक साहित्य अकादमीचे विशेष कार्यावळींत हे पुरस्कार भेटयतले. देशांतल्या 22 प्रादेशीक भाशां खातीर बाल साहित्य पुरस्कार तर 23 जाणांक युवा साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 50,000 रुपया आनी ताम्रपट अशें ह्या पुरस्कारांचें स्वरूप आसा.
आणि आता आम्ही आयकतली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लायव्ह. यांची योजना फाटले 3 म्हयन्याची योजना ही हे फावटी एकदम दिवची हाज्या खातीरूय बी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 1,35,000 भयणींक 3 म्हयन्याचे म्हणजे 4,500 रुपया हे फावटी वांगडाच मेळटले. हाज्या व्यतिरिक्त आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट म्हणजेच मिल्क इन्सेंटिव्स हेय तांकां हे फावटी पेंडींग आशिल्ले ते सगळ्यांक दिवपाक लायल्या. आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी योजना फाटल्या 6 म्हयने पर्यंत लोकांक मेळूंक नाशिल्ल्यो त्योय आमच्या दुधकार भावाक दिवपाक लायल्या. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो मेळपी योजना तांच्यो सबसिडीज फाटल्या 6 म्हयन्यांक पेंडींग आशिल्ल्यो त्योय बी सोमार पर्यंत तेंच्या एकावंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत मेळपी वेगवेगळ्यो स्कीम स्कॉलरशिपी पासून त्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो योजना ह्योय बी पेंडींग आशिल्ल्यो. इवन दो अटल आसरा पर्यंतचे सगळे पयशे हे सोमार पर्यंत तांच्या एकावंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या. हाज्या व्यतिरिक्त फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यो काही योजना आसतल्यो, अश्यो वेगवेगळ्या खात्याच्यो योजना म्हणजे सबसिडीज आनी वेलफेअर स्किमी ह्यो जर सगळ्यो एकंदर हांवें हिशोब जर घेतलो आसत जाल्यार जवळपास 142 crores of rupees आमी सोमार पर्यंत सगळ्या लोकांच्या खात्यांचेर पावयता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. जवळपास 3,40,000 फॅमिलींनी आमी ह्या योजनाच्या मार्फत पावयतले. गोंय सरकारच्या वतीन चवथीच्या निमित्तात अशा पद्दतीच्यो वेलफेअर स्कीम आमी लोकांक बेगिनात बेगीन मेळचे म्हणून म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी इतर सगळ्या खात्यांनी आपल्या परीत कार्यान्वित करून सगळ्या जाणांक शुक्रार दीस आनी सोमार दीस पर्यंत ह्यो सगळ्यो योजनांचे पयशे ह्यो त्यांच्या खात्यांचेर जमा जातले. त्या निमित्तात आमी म्हणटा की गोंय सरकारच्या वतीन चवथीची भेट ह्या सगळ्या जाणांक मेळची म्हणून आमी केल्लो हो यत्न, आमी केल्लो हो प्रयत्न. हांव परत एकदां सातत्यात गोंय सरकार आमच्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणीक सदोदीत सपोर्ट करीत आसतले, सगळ्या जाणांक मदत करीत आसतले. चवथीच्यो सगळ्यांक हुणहुणीत परबी. देव बरें करूं. आमी आतांच पळयलें मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक चवथीची परबी भेटयल्या. आनी आतां आमी वळुया फुडल्या खबरां कडेन. गोंयभर चवथीची तयारी व्हडा उमेदीन आनी नेटान सुरू जाल्या. आतां पळोवया चवथीच्यो कांय खाशेल्यो खबरो. चवथीच्या परबींतल्यो कांय खाशेलपणां आतां आमी तुमच्या मुखार हाडटलीं. चवथीची परब आनी सैम हांच्या मदीं अतूट अशें नातें आसा. श्रावणान फुलपी ह्या सैमाचें अस्तित्व म्हळ्यार चवथीच्या परबे वेळार गोंयच्या घराघरांत सजपी माटोळी. ही माटोळी रंगीन पानां, फुलां आनी रानांत जावपी तरेकवार फळांनी सजयतात. माटोळे खातीर नेमकें कितें जाय, कसली फळां पानां जाय, रानांत भोंवून तें कशें सोदचें हें गांवांतल्या जाणकार लोकांक बेस बरें खबर आसा. नेत्रावळी अभयारण्या लागसर तुडव ह्या गांवांत रावपी भारती वेळीप आनी संतोष वेळीप आपल्या गणेश माटोळेक रानांत मेळपी फुलां आनी फळां सोदून हाडटात. हो पयलीं आमकां मेळ्ळो आसा कात्रो जो माटोळेक यूज जाता, पूण हेजो मेडिसिनली उपयोग आसा. सो म्हाका एक सांगा, हेजो मेडिसीन वखदां लागून कितें उपयोग आहा? वखदां लागून म्हणल्यार ते हांकां जंतू दंत जाता पळय ते दंतां बरें पडटा. बारीक भुरग्यांक ती साल काडून घालप, हेजे झाडाची साल काडून घालप. हे पळयात एक हळडुळे अशी फळ. हे फळाक कितें म्हणटा? आमी कांद्याची फळां म्हणटा गांवठी पद्दतीन. आमी ती माटोळेन बांदता फळां आनी तेजी पानां आसता न्ही, आनी ती भाजी करता, वखदां भाजी बरी ती. आनी जे तेजे मूळ आसता एक 2-3 किलाचे कांदो आसता मुळाचे, ते आमी कणगां रोयता, चिरके रोयता, ते उनी हें करता उस्ती न्हू, ते मागीर भाजी करून ते घालप. हे माटोळेक बांदपाक बांदता. म्हाका सांगात की हे झाडाक कितें म्हणटा तुमी हांगा? आमी ताका गांवठी गोल्डन म्हणटात. ओके. आनी हे माटोळे बांदता? बांदता फळां बांदता.
माटोळे खातीर वापरिल्ल्या दर एका पानां आनी फळांत वखदी गुणधर्म आसता. अशा वनस्पती पासून तयार केल्ल्या वखदांचो हार्ट अटॅक, डायबिटीज, कॅन्सर, दमो ह्या सारख्या गंभीर दुयेंसांचेर आयुर्वेदिक उपचार करतात. देखून चवथीच्या माटोळेक आयुर्वेदिक आनी वखदी वनस्पतींचो सांठो आसा. चवथीच्या निमतान माटोळेचें म्हत्व पटोवन दिवपी हे पारंपारीक गिन्यान घराघरांनी आदल्या पिळगे कडल्यान फुडल्या पिळगे मेरेन पावत आसता. सांगेच्यान गौरीश सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचें हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. गोमंतक टीव्हीच्या आनीकूय खाशेल्या खबरां खातीर पळयात गोमंतक टीव्ही.